पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयला श्री वनदेवी मुकोबा देवस्थान म्हळ्यार ओल्ड गोवा हांगासर। आजच्या भागान म्हाजे सगळे इश्टीण वाट पळयतात की आज कितें तरी वेगळें करूया। खरें म्हणल्यार ह्या कार्यक्रमाचे निमित्त मात्र आमी सगळ्या इश्टिणींक एकठांय करतात। तांच्यो गजाली तर आमी आयकतात, पण केन्ना केन्ना तांचे टॅलंट्स पळोवन आमी स्वताच सामके सरप्रायज जाता की इतली टॅलंटेड बायलो आमचे मदीं आसात। आज पळोवया आमकां कसले टॅलंट्स मेळटा, आज कशे खेळ जाता आनी आज कितली मजा येता। चला तर घेवया आजचो भाग। सगळ्यांक म्हाजे उर्वरित येवकार। हांव एस्टेला डिसोजा, प्रेसिडेंट ऑफ महिला शक्ती अभियान। हांव खूब खोशी जालें की तुमी इतली जाणां एकठांय जाल्या म्हूण। आनी ह्या प्रोग्रामान खूब थोड्यांक अशे प्रोग्राम करूंक मेवता आनी हाजीर जावंक मेवता, म्हणून म्हाज्या हिसपान तुमी खूब लकी आसात। ओके, आनी म्हाका जाय की सगळ्यांनी तुमी इतले मजा करूंक जाय की अशें तुमकां करूंक मेळोंक ना पळय तशें। आनी इतले तुमी फ्री आसूंक जाय की आमकां अशें दिसूंक नाका की तुमकां आमी हो चान्स दिवंक ना म्हणून। तर तुमी हो चान्स घेयात आनी एन्जॉय करात। आमी फकत महिला शक्ती अभियानान आमी हेच चिंतलां, बायलांक सगळ्यांक आमी खुशी दवरतली। हांव वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान सपना बुमकर। हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार करता, प्लस पंच मेंबर ऑफ ओल्ड गोवा पंचायत। हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट एस्टेला डिसोजा कडेन की ताणें आमचे सारिका मॅडमीचे वेलकम करचें। आयज वन महोत्सवाच्या दिसान आमी एक झाड गिफ्ट दिवन एक तुमकां मेसेज दिवंक सोदता की जर एकल्यान आपल्या दारान एक झाडाचें रोप लायलें जाल्यार ते कितलें बरें आमकां जातलें। आयज मेसेज दिता आमी की जर एकल्यान फुडाकार सोडून एक झाड आपल्या दारान लावचें। थँक्यू। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। महिला शक्ती अभियानान सुंदरसो एक उपक्रम केल्लो आसा। हांगासर आमी पळोवंक शकता भितर सरल्या उपरांत की हांगासर खुबश्यो स्पर्धा दवरल्या, खुबशे हांगासर डॉक्टर्सांक इनवायट केल्या आनी खूब सगळ्या बायलांक एकठांय करपाचो एक आमी म्हणटा तसो खरेंच सुंदर असो उपक्रम हांगा तांच्यांनी घडोवन हाडला। खरें म्हणल्यार बायलांक आमकां उलोवपाक आवडटा, एकठांय येवपाक आवडटा की ना सगळ्यांक? गजाली मारपाक आवडटा सगळ्यांक? आतां पावस पडटा सो पावसानूय मेळटात की एकामेकाच्या घरान वतात सगळीं जाणां? पावस आवडटा की आवडना? चुकून वता। पण हांगासर जेन्ना तुमी सगळे एकठांय येता तेन्ना डेफिनेटली कितें ना कितें एक नविदाद करपाक पळयता आसतली। जेन्ना एकठांय येता तेन्ना भुरग्यां आमच्या फ्रेंड्स कडेन जेन्ना उलयतात तुमी तेन्ना तुमकां भुरगेपणाचे दीस याद येनात? आनी भुरगेपण म्हणलें काय ना, पावसाचे दीस जेन्ना येता तेन्ना खुबशे आमकां स्कुलान बारीक बारीक कविता शिकयल्ल्यो आसतल्यो। खंयची कविता याद येता सांग? ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ओके, आणि खंयची? एकूच? ही तर सगळ्यांक युनिवर्सल कॉमन। आणि खंयची येता कोणाक याद? नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच। स्वतः बरे मोरूच कशे आयला। सो अशेंच एन्जॉयमेंट आज आमी हांगा करूया। डेफिनेटली तुमच्या मध्ये खूपशे टॅलंट असतलेच न्ही हांगासर? आसत की ना टॅलंटेड बायलां सगळी? काय ना म्हणल्यार गजाल्यो मारपाचे टॅलंट आमचे कडेन आसतातूच, हय न्ही? ओके, सो कोण हांगासर आमची कार्यक्रमाची सुरवात एक सुंदरशे पद म्हणून करता? मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे। मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा।
चांदोबा भागलास का, लिंबोणीच्या झाडा मागे लपलास का, लिंबोणीचं झाड करवंदी, मामाचा वाडा चिरेबंदी, चांदोबा भागलास का. खूप खूप सुंदर. आणि आता मग खरें दिसपाक लागलें की ल्हान भुरग्या बरोबर हांव तांचे टिचर हांगासर मोठ्यान ताळोसनी सगळे ह्या टॅलंटा खातीर. आयच्या भागातल्या पयल्या रावंडाक म्हणजेच फुगोट्यांच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आज फुगोट्यो कश्यो फुट्टा पळोवया आनी आपोवया आमच्या 5 स्पर्धकांक जी फुगोट्यो हांगा फुट्टली. पयलो प्रश्न, पक्ष्यांचो राजा खंयच्या पक्षाक म्हणटात? मोर. ना, उत्तर चुकले. पक्षाचो राजा म्हणे. हय, उत्तर चुकले. कॉन्फिडेंटली सगळ्यांनी मोर गेलो पण मोर रॉंग. वन्स मोर आता तुम्ही सांगा आन्सर. किंग ऑफ बर्ड्स. राजहंस. गरुड. उत्तर दिला गरुड. इगल माइन सांगू ना मग आन्सर ना. सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळे आमची पहिली फुगोटीचे उत्तर दिले श्रावणी यांच्यानी आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. ओके, फुडलो प्रश्न सारको ऐकात. आयफल टावर खंय आसा, खंयच्या देशान आसा? पॅरिस. दुसरे उत्तर हा कोणाकडे? त्याने तेच सांगले. सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळे दोन्ही. आमची फुगोटी परत एक फाटी ऑडियन्सान फुटली आणि अश्विनीन उत्तर सारखे दिले. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. ओके, ही म्हण, पण ही म्हण हांव तुमकां सांगचें ना. हांव तुमकां हांव सिट्युएशन सांगतलें आनी ह्या सिट्युएशनाक खंयची म्हण लागतली ती तुमी सांगपाक जाय. केन्ना केन्ना आमी काय व्हडली अपेक्षा एक बारीकशा गजालीची करता पण आमकां खूब कितें मेळटा तेन्ना आमी कितें खंयची म्हण म्हणटात? देव लागे तू. आंधळ मागता एक डोळा, देव देता 2 डोळे. सारखे उत्तर. श्रद्धान उत्तर सारखे दिल्यान ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. फुडलो प्रश्न, गाडयेच्या नंबर प्लेटचेर जर OD आसा जाल्यार ती गाडी खंय रजिस्टर्ड? ओडिसा. टिचरी खातीर ताळयो. करिश्मान उत्तर सारखे दिला. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. शेवटचो प्रश्न, पण हो प्रश्न न्ही, हो टंग ट्विस्टर आसतलो. चडान चड फाटी कोण म्हणटा तो विनर. ओके, सारखे आयकात आं. काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे. ऐकलं सगळ्यांनी? आता कोण ट्राय करता? तू ट्राय कर. स्टार्ट. काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे. चुकले. नेक्स्ट बिगिन. काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे. कोण ट्राय करता नी? काळे राळे गोरे राळे, 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 काळे राळे गोरे राळे. राळे ने राळे. काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे गोरे राळे, काळे राळे. काळे राळे गोरे राळे, 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 काळे राळे गोरे राळे.
ओके मोठ्यान ताळ्यो दोनी त्याच्या खातीर कित्याक ते फक्त 5 फावटी म्हणपाक आयल्ले पण 5 पेक्षा ताणें सुबेज म्हणले. मनस्वीन टंग ट्विस्टर बऱ्यापैकी म्हणून दाखयला आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आणि आमचो हो आशिल्लो फुगोट्यांचो रावंड आनी फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. मजा आयली की ना फुगोट्यांचो रावंड आयकून? प्रश्न सोंपले म्हणून बरें आनीक उमेद आयली. सुटली एकदाची प्रश्न सोंपले. फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. फुडलो रावंड तो म्हणल्यार कभी हा कभी ना आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो हय आनी ना म्हणनासतना कोण उलयता पळोवया आनी कोणाक मेळटा हो रायस. कभी हा कभी ना ह्या रावंडचे स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा आनी तांचे बरोबर आमी हो रावंड सुरवात करतली. हय आनी ना म्हणनासतना तांकां उलोवपाक जाय. ओके श्रद्धा तुजो टायम सुरू जाता आतां. श्रद्धा खूपच टेन्शन घेतला कितें गो? ना ना हांवें कांयच टेन्शन घेवना. ना म्हणपाक कविता कविता खंय रावता? खोल्ले येत गरमचे. खूप पावस पडटा न्ही? आता चालू आसा. सत्री घेवन आयला मगे? छत्री कित्याक जाय? लागींच घर आसा. लागींच? हय हे पळय. ओके सोनिया तुजो टायम सुरू जाता आतां. सोनिया पावस पडटकूच भजी बी करता मगो? करता. कसली गो? कांद्याची. आवडटा करपाक? बाबा आवडटा म्हणून करता. तुका आवडना? म्हाका आवडना. हांव ऑयली चड खायना. ओके रुशाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. रुशाली पावसान भोंवपाक आवडटा? पावसान आवडटा. भोंवता? भोंवता. आनी थंडी बी जायना मगो? थंडी चडशी मातशी केन्नाय जाता. भुरग्यांक जाता? भुरग्यांकय जाता. स्कुलान तूं हाडपाक वता भुरग्यांक? स्कुलान बस आसा. स्कूल बस आसा. हय म्हणले. पुष्पा तुजो टायम सुरू जाता आतां. पुष्पा तूं कितें करता? कामाक वता? ना घरात आसा. ओके रुपा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. खेळ खेळपाक आवडटा? आवडटा. खेळटा तूं? सुवर्णा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सुवर्णा एकदम थकलेले भशेन कित्याक गो कामाक साकून आयला? आं देवळान वचून येयला. देवळान गेल्ले? ओके संध्या तुजो टायम सुरू जाता आतां. संध्या कशें आसा तूं? बरें. सत्री घेवन आयला मगो? सत्री हाडले. रेनकोट घेवन येवंक ना? रेनकोट हाडला. हाडला? दोनूय घेवन येयला? सत्री आनी रेनकोटूय हाडला. गाडयेन येयला? बसीन वयतले. बसीन वतले? खंय गो? ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा लागीत मगो हांगा? आं चलून वयचें ना? चलोन ना. ओके मनाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. मनाली कितें करता तूं? कामाक वता? ना घरा ओके विद्या तुजो टायम सुरू जाता आतां. विद्या साडी न्हेसूंक ना? ड्रेस घातलो. आवडना साडी न्हेसपाक? आवडटा. मागीर न्हेसूंक ना कित्याक तर? अशेंच. ड्रेस खूब आसा दिसता. हो. ओके प्रिया तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्रिया तूं सारकें एक्टीव न्ही? मातशें मातशें. क्लासिसांक वताले पदांच्या? आवडटा म्हणून वयताले. आतां Performance- गॅप आतां गॅप घेतला. गॅप घेतला कित्याक गो? टायम मेळना म्हणून. पूनम तुजो टायम सुरू जाता आतां. पूनम तूं हांगाच रावता? ना. फुडलो तरी विचारपाक दी मगो कितें तरी. सपना तुजो टायम सुरू जाता आतां. सपना णववारी कित्याक न्हेसूंक ना गो? न्हेसूंक ना. ओके एस्टेला तुजो टायम सुरू जाता आतां. एस्टेला सारकें एक्टीव न्ही? व्हेरी एक्टिव. आदी पासूनच? ऑलवेज. सद्दां. सदांच आवडटा अशें एक्टीव रावपाक? वय म्हाका. ओके सुप्रिया तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुप्रिया कामाक वता?
पंचायतीन आसता. तूं आसता मेंबर. ओके. खूब एक्टिविटीज करता. आवडटा अशें करपाक. आवडटा. बायलांनी फुडें येवंक जाय कशें दिसता तुका? दिसता. कित्या खातीर? तूं कितलीं वर्सां जालीं पंच मेंबर जावन? म्हाका 12. 12? इतलीं वर्सां तुवें खूब काम केलें आसतलें न्ही? केलां काम. सगळ्यांक वळखता हांगासर? सगळ्यांक वळखता. सगळीं फ्रेंडां? सगळीं फ्रेंडां. आनी झगडी बी केन्ना येना मुगो? गजाली करना? ना. तूं हेजें आयकपाक गेलें प्रॉम्प्टींग आयकलें काय ना? हय अशेंच जाता. बरें खेळटाले. मारतलो तुका. खूब बरें खेळटाले पण संवय कॉपी प्रॉम्प्टींग. ओके. सो आमचो कभी हा कभी ना हो रावंड हांगाच सोंपता आनी एकूय हांगा आमकां विनर मेळूंक ना. पण हय पंचामृता रायस आमी तुमकां दितली. ताज्या खातीर एक ल्हानसो गेम आमी तुमचे बरोबर खेळटली. आमी एक स्पेशल गेम घेता हांगासर. तुमी पळोवंक शकता की मुखार आमी दवरला हांगा एक बालडी आनी पार्टिसिपंटांक दिला आमी बॉल. सोंपीशी गेम आसा. फक्त बॉल ह्या बकेटान उडोवपाक जाय. तोय बी एक टप्पी जायनासतना डायरेक्ट वचपाक जाय बॉल. ओके. सो मॅक्सिमम बॉल जी ह्या बकेटान कलेक्ट करतली ती जातली ह्या रावंडचे विनर आनी तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. एक. आतां खुश तूं. एक. खंय गो? एक. व्हेरी गुड. 2. येस. 1 2. बालडेन. ओके. मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. आमच्या स्पेशल राउंडचे रनर अप जाता श्रद्धा. ताणें पाकिटान 2 बॉल घातला. मोठ्यान ताळयो जावनी तेजे खातीर. आनी ताका मेळटा एक स्पेशल प्रायज हांगासर दितले एस्टेला जे आसा महिला शक्ती अभियानचे प्रेसिडेंट तिसवाडी ब्लॉकचे. सो मोठ्यान ताळयो जावनी दोगांय खातीर. तशेंच श्रद्धाक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान एक स्पेशल डिस्काउंट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. रुशाली गांवकर जाता आमचे ह्या स्पेशल राउंडचे विनर आनी तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आनी सिद्धू जे पंचामृताचे सेल्स मॅनेजर आसा तांक प्रायज दितले ताका. मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी केन्ना यूज केला रायस? हय केला. बेस्ट आसा. पुलाव बिर्याणी दोनय. ओके. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या दोनी विनरां खातीर आनी पार्टिसिपंटां खातीर. आजच्या भागात आमकां खरेंच खूब बरे उमेदी आनी उत्स्फूर्त अशे स्पर्धक हांगा मेळिल्ले आसा आनी डेफिनेटली की आमचो हो फुडलो राउंड जो आसा डान्स राउंड तोय तितलोच उमेदीचो आनी बऱ्यांतलो बरो जातलो. आनी जी सगळ्यांक बेस्ट डान्स करून दाखयतली आनी सगळ्यांक तांचो डान्स आवडटलो तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. ओके. सो सुंदरसो डान्स आनी सुंदरशी साडी कोणाक मेळटा पळोवया. सारको लई भारी परफॉर्मन्स हांगासर. सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो जावनी. डान्स
राउंडचो 4th प्राइज वता श्वेता खांडोळकर हांकां आनी तांकां एक स्पेशल प्राइज दितली. हांगासर आमचे मदीं आसा एमेबल बरोबर आसा हांगासर ते तांकां दितले प्राइज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. संध्या आतां आमच्या डान्स राउंडचे 3rd विनर आनी ताका प्राइज दिवपाक आमचे बरोबर आसा सपना बोमकर. संध्याक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान एक स्पेशल डिस्काउंट वाउचर. सोनियाक मेळटा ह्या डान्स राउंडचो 2nd प्राइज आनी ताका दिता प्राइज सुवर्णा. कॉंग्रेच्युलेशन्स. तशेंच तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान एक स्पेशल डिस्काउंट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फर्स्ट प्राइज विनर टीचर आमची करिश्मा बोमकर जाता आमच्या ह्या डान्स राउंडची विनर. मोठ्यान ताळो जावन ताच्या खातीर आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. तशेंच ताका मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान एक स्पेशल डिस्काउंट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ताळयो. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता चकदे राउंड आनी चकदे राउंडच्या विनराक मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्राइज. ओके सो गेम सारकी सोपी. पळोवया गेम कितें ती. गेम सारकी सोपी आसा. हांगा तुमी पळोवंक शकता आमी बॉल दवरला आनी पार्टिसिपंटांकूय दितले आमी 2 बॉल. 2 चान्सीस मेळटले. बॉलाचेर मोखपाक जाय. मॅक्सिमम हिट्स ती विनर. ओके स्टार्ट तुमचे पासून. हांगा राव. Birthday expert.
अविशा शिरोडकर आता आमचे ह्या चक दे राऊंडचे विनर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडेन एक स्पेशल प्राइज. श्री वनदेवी देवस्थान ओल्ड गोवा हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान तिसवाडी ह्या सगळ्या सदस्यांक जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. हांगासरले सगळे प्रेसिडेंट, हांगासरली सेक्रेटरी म्हणा, हांगासरली सगळे मेंबर्स प्रत्येक हांगासर इतले बऱ्या तरेन हांगा काम केल्लें आसा सगळ्या बायलांक एकठांय हाडून. तशेंच हांगासरली सगळे पार्टिसिपंटांची खरेंच सांगता इतली उत्साही आनी उमेदी पार्टिसिपंट खूब दिसांनी आमकां हांगासर मेळ्ळा आनी खरेंच तुमकां अशें खेळटाना अशी उमेद भागयताना पळयताना खरेंच खूब बरें दिसता. फुडल्या भागान परत मेळुया हय तुमच्याच वाठारान. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा भिवपाची कांयच गरज ना म्हण तूं म्हण भिता तें मागीर टॅलेंटेड हा हांगासरली बायलां. तूं बरी हांसताय मागीर तांकां म्हण ना ना तुका तूं म्हणचेच पडटलें. आयकलां मागीर कितें तें. ओके भूल गेली. तुका कळ्ळें तरी कितें जालां तें आं सोंपलो रावणा जागी जाली अरे क्या मरे तें नांव सांग नांव सांग कॅमेरा ब्लॉक करता. उगी रावा. No, vocabulary is not important. Only hoina is important. Okay. एक स्पेशल गेम आमच्या ह्या पार्टिसिपंटा खातीर. मायक. बघ मायक. आम्ही खेळल्या भशेन न्ही. जरा हे जरा किरे गो माझा आवाज ऐकून मॅच करा.